नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. देशभरात आयज राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी आणि आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्री हांच्या जयंती निमतान लोक आर्गां ओंपतात. त्या निमतान देशा सयत संवसारभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन जाल्ले. नवी दिल्लीत महात्मा गांधीजी हांच्या राजघाट ह्या समाधी थळाचेर सर्वधर्म प्रार्थना आयोजीत केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि विरोधी फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांचे सयत हेर केंद्रीय फुडाऱ्यांनी बापूजींच्या यादीक आर्गां ओंपली. महात्मा गांधी हांच्या सत्य आणि अहिंसा ह्या आदर्शांनी संवसाराक एक नवो मार्ग दाखयला अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हळां. स्वातंत्र्य आणि समानते खातीर गांधीजींनी दाखयल्लो मार्ग आयज लेगीत दीपस्तंभा भशेन आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. महात्मा गांधीजी हांची कालातीत शिकवण आमचो मार्ग परजळीत करता. तांच्या सपनांतलो भारत साकारपा खातीर आमी सगळ्यांनी यत्न करुया अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशात म्हळां. देशाचे आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांची आयज 119वी जयंती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या फुडाऱ्यांनी शास्त्रीजींच्या विजय घाट ह्या समाधी स्थळाचेर वचून तांकां आर्गां ओंपली. सर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्री हांचे सादेपणा, देशाप्रती समर्पण आणि जय जवान जय किसान हो इतिहासीक उलो आयज लेगीत फुडल्या पिळगेक प्रेरणादायी थारता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. देशाच्या उदरगती खातीर सर्गेस्त शास्त्री हांची अटूट बांधिलकी आशिल्ली. आव्हानात्मक काळात तांणी देशाचें फुडारपण केल्लें तें तोखणाय करपा सारकें अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शास्त्री हांकां आर्गां ओंपली. गोंय हे शांतताय प्रिय राज्य जावन आसा. गोंयकारां मदीं धर्मीक एकचार सांबाळप तशेंच एकवट तिगोवन दवरपा खातीर दरेकान यत्न करूंक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. पोन्ने गोंयांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्री हांच्या जयंती कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. सावंत उलयताले. पोन्ने गोंयच्या पंचायत सभाघरांत जाल्ले ह्या कार्यावळींत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कार्यावळी पयलीं मानेस्तांनी पोन्ने गोंयच्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याक फुलांचे हार अर्पण करून आर्गां ओंपली. ते उपरांत जाल्ले कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. जाल्यार आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय या तत्वाचेर उदरगत करतले. पण म्हाका दिसता तीच उदरगत त्याच पद्दतीत फुडें व्हरपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय सगळ्या बाबतीत, स्वच्छतेच्या बाबतीत, सर्वधर्म समभावता हांगा मेंटेन दवरपाच्या बाबतीत आणि ही टुरिस्टीक स्टेट म्हणून फक्त भारत देशात न्ही तर जगाच्या नकाशाचेर गोंय हे सगळे जाण वळखतात. पुराय कदाचित भारत देश म्हटलो काय गोंय अशेंय म्हणपी ट्युरिस्ट आसा. थंयसर सर्वधर्म समभावता मेंटेन करप ही गरजेची आसा. 2 दिसाच्या पयलीं म्हणजे आमी पळयता की धर्माचेर वेगवेगळ्या खंय तरी सोशल मिडियाचेर टिका करप हे सातत्यात चालू आसा. असल्या लोकांक आमी सहन करून घेवचे ना. पण त्याच बरोबर कोणीच कोणाचे अशा पद्दतीचे जे पोस्ट घालता तांचेर विश्वास दवरचो न्ही. सातत्यात गव्हर्नमेंट हेंचो सोदून काडीत आसा आनी असल्या लोकांक स्ट्रिक्ट एक्शन तांचेर घेवपाचें काम हे आमी केलाच. त्या खातीर खंयच्याच धर्माचो दुस्वास दुसऱ्या धर्मात करचो न्ही. आपल्या धर्माच्यो प्रार्थना, आपल्या धर्माचो देव धर्म हाच्या खातीर सातत्यात प्रार्थना करची. पण दुसऱ्या धर्माचो द्वेष करपाचें काम हाच्या फुडें कोणीच करचें न्ही अशें म्हाका दिसता. नितळसाण आणि सरकारी कार्यालयांतली पडून उरिल्ली कामां चालीक लागची हाचेर लक्ष केंद्रीत करपी एका खासा मोहिमेचो 3रो पावंडो आयज सावन देशभरात सुरू जालो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या जयंतीचे औचित्य साधून सुरू केल्ल्या ह्या मोहिमेचो कालावधी येता ते 31 ऑक्टोबर मेरेन आसतलो. फाटल्या 2 वर्सांत अशा तरेच्यो 2 मोहिमो हातांत घेतिल्ल्यो. ह्या कार्यावळी खाला सरकारी कार्यालयांत वापर जायना अशी सुमार 90 लाख चौखण फूट जागा मेकळीत केल्या आणि ताचो वापर उत्पादकते खातीर केला अशी माहिती
केंद्रीय कार्मिक कागाळ निवारण आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयान दिल्या. त्या भायर भंगार साहित्याच्या विक्रेत्यांतल्यान केंद्र सरकाराक 370 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात आनी 4,56,000 कागाळ्यांचे निवारण जालां अशें केंद्र सरकारान म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आव्हानाक प्रतिसाद दिवन केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या खासा नितळसाण मोहिमेच्या तिसऱ्या पावण्याच्या निमतान पणजी दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी पणजी आणि HTPT बांबोळे हांच्या जोड पालवान नितळसाण मोहीम चालीक लायली. दूरदर्शनाचे DDG सुनील भाटिया हांच्या यजमानके खाला सगळ्या कर्मचाऱ्यांक स्वच्छता सोपूत दिलो. तिनूय कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो. आज 2 अक्टूबर भारत के 2 महान सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है. इन दोनों का योगदान हमारे देश की स्वतंत्रता में और उसके आने वाले दिनों में अतुलनीय है. एक तरफ महात्मा गांधी जी ने भारत के जन जन को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ दिया. उनके सत्य और अहिंसा के जो 2 टूल्स थे, उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में आज़ादी का परचम लहराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने उस समय देश का नेतृत्व किया जब देश पड़ोसी मुल्क से एक युद्ध झेल रहा था और उस समय देश में खाद्यान्नों की भी कमी थी और सेना के पास भी उतने सुसज्जित उस समय सुविधाएं नहीं थी क्योंकि देश को आज़ादी हुए कुछ ही समय हुआ था. उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया. तो जय जवान और जय किसान ने मिलकर जो आगे हमारे देश को एक उन्नति के पथ पर, जहाँ पर खाद्यान्नों की कमी से जूझता हुआ देश आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही है बल्कि निर्यात भी कर रहा है. तो ऐसे 2 महान सपूतों को हम याद करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे. स्वच्छता मिशन 3.0 शुरू हो चुका है और गोवा क्लस्टर के सभी जो ऑफिसेज हैं, उन्होंने ये शपथ ली है कि हर हफ्ते 2 घंटे यानी कि हर दिन आधे घंटे स्वच्छता की तरफ श्रमदान देने का प्रयास करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ ह्या केल्ल्या आव्हानाक प्रतिसाद म्हणून सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि एक गोवा नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स म्हळ्यार NCC आणि पणजी शार महानगरपालिका हांच्या जोड पालवान पणजेंतल्या ला कांपाला उद्यानात स्वच्छता ही सेवा ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीत पणजी महानगरपालिकेचे आयुक्त क्लेन मधेरा, NCC कमांडिंग ऑफिसर कर्नल MKS राठोड हे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. PIBचे डेप्युटी डायरेक्टरेट गौतम कुमार आणि CPCचे फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर रियाज बाबू हांचे सयत सुमार 50 NCC छात्र सैनिक ह्या नितळसाण कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले. PIBचे उपसंचालक गौतम S. कुमार हांणी ह्या नितळसाण कार्यावळीची माहिती दिली. We were quite apprehensive in the beginning when we saw the scale of the task, but then they were up to it. And one thing worth mentioning is that they've done this with their bare hands. They had very minimal tools. We've got some weed cutters from the city and they're doing it in the surrounding areas. But this amphitheater would be like completely down to the cadets and their exceptional hard work and dedication. स्वयंपूर्ण गोयाक 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण मित्र तालुको नोडल अधिकारी आनी हेर लोकां वांगडा मंत्रालयात संवाद साधलो. ह्या वेळार मुदतबद्ध कालावधींतल्या स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळीचो आनी स्वयंपूर्ण गोवा पोर्टलाचो शुभारंभ जालो. स्वयंपूर्ण मोहीम यशस्वी जावचे खातीर योगदान दिल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच, पंच वांगडी आनी भौसाची तुस्त केली. ह्या वेळार समाज वावुरपी गौतम खरंगटे, CSC गोवाचे मुखेली धवल जाधव आणि गोंयच्या हेर 13 CSC व्यवस्थापकांक प्रमाणपत्रां भेटयली. हे पळोवन म्हाका खूब खूब खोस भोगता आनी खरोखरूच तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता. म्हाका दिसता दर वर्सा एक टार्गेट आमी अचीव करीत आसा आनी त्या खातीर ह्या वर्साची थीम ही आमची स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग ही आसा.
स्किल डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर आमी स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग करीत रावतले. स्वयंपूर्ण गोंय खऱ्या अर्थात आमी स्किलिंग हो कन्सेप्ट घेवन फुडें वयतले आनी आमी सगळ्या क्षेत्रात निश्चित रित्या स्वयंपूर्ण जातले ही परत एकदा हो आस्त बाळगिता. आणि चीनात सुरू असलेल्या आशियाई खेळा सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी आज 3 कांस्य पदकांची कमाई केल्या. बायलांच्या दोट्टी टेबल टेनिस सर्तीत मुखर्जी भयणींनी इतिहासीक कांस्य पदकां मेळयली. अहिका मुखर्जी आणि सुथिर्था मुखर्जी हांकां उत्तर कोरियाच्या पंगडा कडल्यान उपांत्य फेरयेत 3-4 गुणांनी हार खावची पडली. ह्या दोगांयनी बायलां दोट्टी टेबल टेनिस सर्तीत पदक मेळयत टेबल टेनिस प्रकारात देशा खातीर पयलेच फावट पदक सोडले. आयच्या जैता सयत भारताच्या वट्ट पदकांचो आंकडो 56 जाला. तातूंत 13 भांगरा, 21 रुप्या आनी 22 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. भारतान पदक तक्त्यात आपली 4थी सुवात कायम दवरल्या. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.